ग्रीन मसाला लावन ताका हांव तळून तुमकां कशें करपाचें तें दाखयता. ओके, हें नुस्तें हांवें मार्केटां हाडलें, हांवें सुपर मार्केटां हाडलें आनी एका पोलाक फिले म्हणटा. आनी हो ताका हांवें मसालो काडला. ह्यो चुट्टेकर मिरसांग्यो ग्रीन मिरसांग्यो म्हणटा, हेका आल्याचो म्हणटा, हेका लसूण आनी ही कोथमीर. सो ही आमी ती कोथमीर हें सगळें एकठांय करून हांव त्या मिक्सरान तुमकां ग्रायंड करता आनी ताका ही विनेगर घालता. हे विनाग्रीन तें वांटटा मिक्सरान. ओके, हें आलें, ही लसूण, ही कोथमीर आनी ह्यो ग्रीन चिली, ताका आमी मिरसांग्यो म्हणटा, चुट्टेकर मिरसांग्यो. ग्रीन हाडल्या तो मसालो बरो लागता आनी मातसो रुचीकूय लागता. ह्या नुस्त्याक हांवें पयलें मीठ लायलें, मीठ लावन तें धुलां आनी तो मसालो वांटलो म्हणटकच आमी त्या नुस्त्याक लायतलें आनी मागीर ताका हांव फ्राय करतलें लुरावना. मसालो आमी मिक्सरान आदी आमी मसालो हाडटालीं गोंयांत कितें रगडे आसताले, पूण हिंगा आमकोणे रगडे ना, तो आमी तो मिक्सर यूज करता आनी ह्या मिक्सरान सगळो आमी मसालो वांटता. आतां मसालो आमचो तयार जालो. ग्रीन मसालो सो आमी तो त्या नुस्त्याक लावन तें नुस्तें लुरावन लावन तळटलीं. तें नुस्तें हे भाशेन घालया. हो मसालो ताका ताका बरो लावपाक जाय. हो मसालो लावन ताका थोडो वगत आमी मातशें मॅरिनेट जावपाक ते मातसो ताका भितर सुटी तो मसालो लागूंक जाय. तो मातसो एक 10 मिनटां 10-15 मिनटां दवरपाचो. ओके, आनी मागीर आमी तो लुरावन लावन तो नुस्तें तळटलीं कायलीचेर. ओके, आतां हांवें नुस्तें तें मसालो लावन दवरलें थोडो वेळ. तें मातशें ताका मसालो लागो. आतां तो मसालो लागलो आनी हो रॉ म्हणटा हेका आमी लुराव. ओके, हो तो मसालो हो लुराव त्या नुस्त्याक तें बडोवन त्या नुस्तें त्या कायलीचेर दवरतलें. तर आतां आमी तें मसालो लावन तें तळुया. सो आतां चूल स्टार्ट.
आतां आमची ती कायल तापली सो हांव तेल घालता. हे मसाला लायला ते नुस्तें आतां उडोवया दवरया. नुस्तें आतां आमचें तयार जालें तो ते हांव चूल बंद करता. सो हे नुस्तें आतां आमचें लुरावन ग्रीन मसाला लावन दवरलां आनी तें आमचें तयार जालां. तें नुस्तें तुमच्यान सालाद घालून खावंक जाता, कॅबेजीचें ओपन टोमाटो सालाद घालून खावंक जाता. तर म्हाजें तुमकां चॅनलाक तुमी आवडटा सबस्क्रायब करतले म्हणून आनी असले फुडाराक जायते हांव व्हिडियो घालतलें. देव बरें करूं.